ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक केल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। केंद्र सरकारान काडिल्ले शुद्धीपत्रकांत ओसीआय बाबतीतलो निर्णय अजून विचाराधीन आसा अशें म्हणलां। मात लोकसभा प्रचारा वेळार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ओसीआय कार्ड धारकां वटेन निर्णय जाल्ल्याचें सांगिल्लें। तेन्ना सरकारान हें आश्वासन फकत मतां मेळोवपा खातीर दिल्लें काय असो प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरान उपरासला। बीजेपी सरकार तुमकां खबर आहा पक्ष आहा ते फकत जुमला ते जुमला आनी आतां हांव म्हणटा इज अ पार्टी ऑफ डिसीट, पार्टी ऑफ लायज। दाखयतात एक कोतात दुसरे। लोकांक सांगलें मुख्यमंत्रीन की तेणे ओसीआय इश्यू रिजॉल्व केलो आनी 4 तारखेर आबिल्ल्या म्हयन्याचे एक ऑफिस मेमोरंडम काडून दाखयले लोकांक की रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट तो इश्यू आतां सॉल्व जालो। कोणाचो पासपोर्ट रिवोक केलो ताका ओसीआय कार्ड पासून मेळटलो म्हणून आतां शॉक आयली लोकांक की आतां कोरिजेंडम काडले आनी ती कोरिजेंडमाची डेट आसा 30 तारखेर एप्रिलाची। ते डेटा प्रमाणे ते म्हणल्यार ते पॅराग्राफ काडलो आनी म्हणल्यार मॅटर इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन, रिवोकेशन इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन म्हणलें। लोकांक कांय बेनिफीट दिलें ना, लोकांक फटयलें। हांव कित्याक लोकांक फटयलें म्हणटा पळय तूं फर्स्ट मेमोरंडम काडला कोड ऑफ कंडक्ट लायत्री मागीर तुमी रिलीज केल्या सांगपा हें केलें म्हण म्हाका दुबाव आहा केल्लें वा केल्लो न्हू पूण हो पासून 30 तारखेर आबिल्ल्याच्या म्हयन्यान काडले ते लोकांक कित्याक सांगलो ना पयलेंच रिवोक जाल्यार। कित्याक 7 तारखेर माया म्हयन्याचें आमचें इलेक्शन आशिल्लें। सांगलो जाल्यार लोक बेजार जावपाचो आनी ते सामकें एक्सपोज जावपाचे। लोक म्हणपाचे हांवें पातोवपा जायना म्हण हे फटकिरे म्हण आनी लिपोवन दवरले। हायकोर्टान एक पेटिशन आशिल्लें, ती 2 पेटिशन आशिल्ले। ते पेटिशन ते दोनी पेटिशन 6 तारखेर माया म्हयन्याचे आयिल्ले हियरिंगाचेर पळयतो। 6 तारीख डेट आहा, 7 तारीख इलेक्शन उगडास दवरतो। सो 6 तारखेर ही कोरिजेंडम हायकोर्टाक दाखयली ना, फकत तो पयले ऑफिस मेमोरंडम दाखयला आनी ती पेटिशन डिस्पोज जाली। सगळे खूश जाले, इलेक्शन जालें। आतां ते काडले, आतां कॅट आउट द बॅग म्हणटात ते काडले आनी उडयले लोकांचे आनी कितें केलें लोकांक फोंडांत घायले। हेसले ते पार्टी ते पातेवपा जायना, फकत इलेक्शना पासत कितें करपा रेडी आहात ते, तांकां सिरियसनेस ना आनी फकत लोकांक फटोवपा भोंवतात ते।